ಹಂಗ ಹುನೂಚಿ ರಾಗಿ ಆಪಮ अनि ವೆಂದಯಕ್ಕೀರೈ ವತ್ತ ಕುಳಂಬು ಮಳಲೇಕ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹಂಗೆ ರೆಡಿ ಜಲ್ಲ ಹೇಮಕ್ಕ ಮಿಗೆಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಮಾ ಜಯರಾಮ್ ಮುಂಡ್ ಸಂಗುನು ती चेन्नई टी नगर आंबितरी 35 वर्षदकून सेटल जावनस आमगेले फोने फ्रेंड मळल सीरीज आंतुले अन्य एक दुन्नी एपिसोड आक तुमको पूरा जना के स्वागत ही पळ मिगेल फ्रेंड उमा जयराम ती एक बेस्ट कुक तशी तिका फोन करून तांगेले एक कसले ट्रेडिशनल रेसिपी सांग म्हणटन तीन म्हाका सांगून दिलेले वेंदय कीरय म्हळ्यार वेंदयम म्हळ्यार मेथी कीरय म्हळ्यार पल्लो म्हळ्यार पल्ल्या भाजी म्हणटा पळय तशी आक जावका मेथये पल्लो आणि सान पियाव शॅलेट्स म्हणटा पळय ते आक मस्ट खंय आमगेले नॉर्मल पियाव जाल्यार तितले ताका ऑथेंटीक टेस्ट येना खंय तशी हांव सान पियाव सोदून हाडून हांगा सोल्लोन चॉप करून दवरला आनी जावका टॉमेटो एक 2 व्हड टॉमेटो सपूर शिन्नून दवरचे मागीर एक व्हड आवाळा तितलो व्हड चिंचांब उदकांत घालून कोल्ड काडून दवरच्यो मागीर धवी सोय जावका 1 कप ते वाट्टून ताजे रोस एकू रोस काडल्यार पुरो म्हळ्यार एक दोन रोस सेपरेट करत नाका दोन्ही ಒಟ್ಟು कुडसून एक रोस काडून दवरचे एक बाउल मागीर आतां आमी हें सूर करूया इतलेच हाका विंगड भाजून वाट्टूचे न्ही कांय ना रोस काडल्यार जालें आतां एक 4 चमचे तेल हून करचे आनी तांते 1 चमचे सासम आनी 1 चमचे मेथी घालून पटपटायचे ते पटपटेल कुडले हाका करबेव घालच्यो करबेव घालून जाल कुडले आमी सान पियाव ऑलरेडी हांगा रेडी करून चॉप करून दवरला सान पियाव घालच्यो सान पियाव घालून लायक करून भाजून घेवचे एक्चुअली हाका तांगे एक ऑथेंटीक रेसिपी तांगे ट्रेडिशनल रेसिपी देखून हाका तांणी तिळेल तेल घालची खंय आमगे ते तिळेल तेला स्मेल इश्ट ना म्हूण सांगून हांव हाका नारळेल तेल घालला तुमकां ताजी स्मेल इश्ट आसवय म्हण जाल्यार तुमगेला आसवय म्हण जाल्यार तुमी तिळेल तेल घालून करून पळयाची आनी कशें जाला म्हण सांगून कमेंट सेक्शनाक घालूं विसरू नकाची आतां पळय हे पियाव लायक करून भाजून घेवचे चिक्की जस्ट बावला जालें म्हणटा पळय कलर चेंज जावता ही चिके हुनार घेवची हो पियाव तो पियाव बावलो पियावा कलर चेंज जालो कुडला हांव हांगा चॉप करून दवरले टॉमेटो घालतास आतां टॉमेटोय घाल तशीची समज एक चुरू ते टॉमेटोची मशी जावता ही चाळून घेवका ताका ओग्गी ते स्मॅश जावन येवचे खातीर आमी थोडेची मीठ घाल्या ते ओग्गी लायक करून मेळून शिजून येता आतां समजी लायक करून मेळून सॉफ्ट जाल टॉमेटो इतले जाल कुडले आमी हांगा मेथये पल्लांक सपूर शिनून दवरला धुवन क्लीन केलेलो आतां तो मेथये पल्ल घालच्यो मेथये पल्ल आमकां घालतना मस्त दिसल्यार मागीर ते शिजून जातना सम अर्दा पशी उणी जाता ते देखून चडतो मेथये पल्ल घाल काय हाका आतां मेथये पल्ल घालून लायक करून चाळून घेवचे ते उणसाणीक ते शिजून येता ताजे टॉमेटो पियाव ओटू ते लायक जावन तंतू मेळून शिजूका खंय ते आतां एक 2 निमिष दांकून दवरचे दांकून जातना ते पल्लो चिके बावल्या बरी जाता वापस एक चूर चाळून घेवचे आतां तो पल्लो पुरो सम बावलो आतां आमी चिंचांबाचे कोळ कांड दवरला हांगा तो चिंचंबा कोळाक घालया समची पीळ न्हू ते चिंचंबा उदक घालून घेवचे आनी वापस लायक करून वापस मिक्स करून घेवचे ताजे नंतर हाका आमी मीठ घालया हाका जाय जाल्यार तितले कित्याक म्हळ्यार म्हाका सम चिंचांब घाला नंतर मेथये पल्लो कोड आसा ते देखून ताकन सोरसून आमी कितले जावका तितले मीठ घालून घेवचे आनी वापस लायक करून मिक्स करून हाका मीठ चिंचांबा परस सम लागो वापस आमी दांकून दवरून एक 5 निमिष शिजोवया हाका आतां शिजलें हें पळय पियाव ते मेथये पल्लो पुराय लायक मेळून येयलो आनी हाका म्हाका तिखसाणें जाय जाल्यार तितले कोळंब्या पिठी घालचे हाका आमी विंगड मिरसांगे पिठी तरणे मिरसांग कसलेय घालनाची सो ते चिंचांब ते मेथये पल्लो ताका अनसरसून आमी ती कोळंब्या पिठी घालका हाका पक्कन हे खंयचेय कारणान आमगेले कोळंब्या पिठे तिखसाण उण आसवय म्हण जाल्यार मात्र 1 चमचे मिरसांगे पिठी घाल्यार पुरो एक ट्रेडिशनल रेसिपी हाजी ओरिजिनल रेसिपी भितर हाका मिरसांगे पिठी घालूं ना तिखसाण उण आसचे जाल्यार मात्र एक चूर घालून घेवचे नाजाल्यार कोळंब्या पिठयेची तिखसाण हाका आतां हांगा घम परमोळ येता ती कोळंब्या पिठी आनी ते मेथये पल्ल आनी ते सान पियाव ते तिन्नी ब्लेंड जावन येता एक भारी घम येता परमोळू आतां दांकून दवरया वापस एक 5 मिनिट ते उब्बे भितरी हे परत शिजून आयले आतां नारळा रोस आमी ऑलरेडी कांड दवरलेलो आसा तो नारळा रोस घालला हाका
कितले जावं तितले नारळा रोस घालून घेवचो. हांव ओटू एक कप काडला तो धरला का पुराय आतां नारळा रोस घालून घेवचो आनी हो पास लायक करून मिक्स करचें. ताका जाय जाल्यार तितलें मीठ मिरसांग पुरा चेक करचें ना जाल्यार उण पडल्यार घालून घेवचें हांगा. आतां बारी लायक टेस्टी एक रंदय रेडी जाला पळय म्हगेल फ्रेंडाली. आतां न्ही हें सानूच जारी हाका पुग्ग येयल्या पुरो हाका खतखत येवका म्हणना म्हळ्यार आमी नारळा रोस घाला देखून सानूच जारी जस्ट पुग्ग येयले कुडले हें बंद करून घेवचें. भारी रुची जावन आशिल्लें वेंदाय कीरय वत्त कुळंब हांगा रेडी जाला. ही एक सुपर टेस्टी रेसिपी आमकां शिकयलेले उमाक एक स्पेशल थँक्स. भारी लायक जाता तुमी पुरो जन करून पळयाची एक रंदय. हांव तुमकां म्हगेल फुल्ल रेकमेंडेशन ही एक रंदय करून पळोवच्याक तितलें लायक जाता. प्लस हें इडलेक पोळ्याक चपातीक पुरीक पुरा एक बेस्ट कॉम्बिनेशन. इवन शीता ओटूय भारी लायक जाता. हांव हांगा रागीचे आपम केला हाजे विडियो शूट करून दवरला. नेक्स्ट आमी इमिडिएट हें हाजे विडियो अपलोड करताची तेवूय तुमी पळोवका. मात न्ही आमी हाजे पयशी फुडें तांदळाचे आपम करचे विडियो घाल्लेलो आसा ताजी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्सा भितर घालता. तशें तुमी पुरो जन ट्राय करून पळयाची आनी हें कशें जाला म्हूण सांगून फीडबॅक दिवच्या विसोनुकाची. तशी म्हगेल शेड्रसा कुकिंग चॅनल लायक शेअर कमेंट करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग.